This program is brought to you by Ajio. नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. ह्या सप्तकांत राजकारणा भितर आनी गोंयच्या राजकारणा भितर जें कितें घडलां तें तुमकां खबर आसाच. परत परत तें घडपाक लागलां आनी प्रत्येक खेपे घडटा तेन्ना ताजे परिणामूय वेगवेगळे जावपाक शकतात. सो ह्या गजालीचे परिणाम कितें, परत परत ते कित्याक घडटा आनी एक गोंयकार म्हणून, एक गोंयकार मतदार म्हणून हेंच आमच्या नशिबात काय कितें, ह्या गजालीचेर आमी आज भासाभास करतात. स मानेस्त आसा म्हजे बरोबर. स्टुडियोत 5 जाण, ऑनलायन आमकां एक गेस्ट जॉइन जाता. पयले आसात भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी आनी स्पोक्सपर्सन गिरिराज पै वेर्णेकर. गिरिराज, वेलकम. तांच्या बाजूक तुमी पळोवपाक शकतात काँग्रेसीचे फुडारी आनी स्पोक्सपर्सन विजय बिके. विजय, वेलकम. तिसरे म्हजे बरोबर आसा टीएमसीचे फुडारी आनी तांचे म्हणयारे राजेंद्रबाब काकोडकर. चौथे म्हजे बरोबर आसात गोवा फॉरवर्डाचे फुडारी आनी स्पोक्सपर्सन दुर्गादास कामत. आनी पांचवे म्हजे बरोबर स्टुडियो भितर आसात आम आदमी पार्टीचे फुडारी आनी तांचे म्हणयारे सुरेल तिळवे. ऑनलायन म्हाका जॉइन जातात गोंयांतले नामनेचे आदवोगाद, राजकीय विश्लेशक क्लियोफाद बाब कुतीन. क्लियोफाद बाब, वेलकम. Clifford, I'll start with you because you are joining us online. Yeah. And I have a rest of the political panel here in the studio. Yes. So तुम्ही जेन्ना ही गजाल पळयतात, Yeah. काहीच तुमकां अजाप बिजाप काय दिसलें नासतलें, कारण खूब दीस जालीं हें आमकां आयकूं येतालें. In fact, I am relieved. यू आर रिलीव्ड की एकदा जाली म्हणून. No. 6 were known. Who are the 2? That was the सस्पेन्स issue. सोंपलें. उरिल्ले 2 कोण ते. Yes. तुमकां दिसता की नाव दिस इज बीन अ नॉर्म एज फार एज काँग्रेस इज कन्सर्न, वी शुड स्टॉप एक्सपेक्टिंग एनीथिंग डिफरंट फ्रॉम काँग्रेस, or you still have some hopes because some people are using words like phoenix and getting back from the ashes and all. Do you believe that, or you feel that as far as Congress is concerned it is very difficult for the party to come out of this? It is difficult for the party. Their credibility is at an all-time low. There is lot of trust element for them to build all over again. Last time when 10 went out, first 3 had gone out. The whole propaganda against the Congress party was that people vote for Congress party MLAs and the MLAs shift to BJP. So why vote for them? Might as well vote for others if you want to oppose BJP. But somehow the people felt that if at all BJP has to be defeated, it would be through the Congress party. There is no other medium to defeat the Congress party. That is what the people felt. And from there we find they came from 1 to 11. It was a great success of the Congress party. They could not come to power. And I would say it was that phoenix which we are talking about, 1 to 11. Yeah. Now, again, I find their credibility is again taken a hit. Now, whether the people will give them another chance, like last time they said, whatever happens, this is a chance to dethrone BJP. I and Giriraj have been on number of panels during election time, and I told him that the anger is so high that the BJP would be out. And the anger was seen in 1 to 11, 1 becoming 11. That was the anger that was against the government. They could not form the government. But 2 things. One is, if BJP performs very well and they give real good governance, maybe there is no alternative. But if that anger remains, 1. And 2, if the governance is bad, then the people will look out for alternative. Maybe Congress will be an alternative. Who knows? Okay. I am not discounting them. I'm not discounting them because for me, AAP has remained the same at 6%. Now, the factor that came in the last election was TMC and RG. Now, I would say they are players, but to what extent, it also depends on how things will evolve. Almost 4.5 years. Yeah. So तुम्ही अजून मेरेन गजाली ओपन दवरतात. Yes, absolutely. I'll straight go to Rajan Bab, कारण ताणें टीएमसीचो उल्लेख केलो. बाब, तुम्ही ह्या घडणुकेक तुम्ही सांगतात की आम्ही पर्याय जावपाक शकतात, बट खरेंच तुम्ही पर्याय जावपाक शकता काय कितें? आनी सद्याक विरोधी पक्षा वटेच्यान, विरोधी बाकांचेर जे पक्ष आसात
तांचे कडेन आज ही ताकद आसा काय कितें राजन बाब? पहिली गोष्ट म्हळ्यार क्लिओफात बाबान सांगली न्ही की एकाचे 11 जाले फिनिक्स कंपॅरिजन लायक टू लायक आसचें पडटा. एपल्स टू ऑरेंजीस करूंक मेळना. सदां कंपॅरिजन जाता सुरवातेक असेंब्लीची सुरवातेक आनी असेंब्लीची सुरवातेक. असेंब्ली एंड आनी असेंब्ली सुरवात कंपॅरिजन जायना. इट इज नॉट ए कंपॅरिजन एपल टू एपल. फेअर कंपॅरिजन म्हणटा तुमी. सो 17चे 11 जाले तातूंत फिनिक्स काय ना. आनी तातूंतले 2 जाण निवडून आयले कार्लूस आनी तो कुंभार जुयेचो. आमी बीजेपीची मत फोडली म्हणून टीएमसीन. नाल्यार 9 जातले आशिल्ले. बीजेपीची मत फोडली नाशिल्ली टीएमसीन. ओरिले 2-3 मायकलाक लागून आयले. हय मायकल थंयच्यान आयलो म्हणून आयले. सो तातूंत कांय फिनिक्स काय ना हातूंत भितर. पूण आयची गोश्टीचेर एक हें आसा म्हणटा आतां 3 उरल्यात आनी कितें म्हणटा तें डिस्क्वॉलिफाय जावपाची लिमीट आतां 2 आयल्या. परती आतां 2 फुटपाक शकतात जाल्यार 2/3 जाले. 2/3 जाले 2. सो हें प्रिवेंट करपाक तांणी मेन तांगे टार्गेट आतां हो फिनिक्स. हो फिनिक्स. ओके हो फिनिक्स. फॉर मी दिस इज द फिनिक्स. ओके I'll go to सुरेल तुम्ही ह्या गजाली कडेन कशें पळयतात? सगळ्यांनी तुमगे इमिजिएट सारकी तुमगे प्रेस कॉन्फरन्स बी बरी जाल्यो हे उत्तगीर की आमी पर्याय. खरेंच तुमचे कडेन पर्याय जावपाची आयच्या घडयेक ताकद आनी क्षमता आसा काय कितें? प्रमोद, आमचे कडेन 2 आमदार आसा आनी दोनूय आमदार आमचे असेंब्लीन लोकांचे मुद्दे घेवन सारके मुखार आसा. 2 राज्यांनी आमचे सरकार आसा आनी लोक त्या सरकारा कडेन एक पर्याय म्हणून पळयता. आतां आमी जेन्ना डिफेक्शनाचेर उलयता, हें डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन लॉ आयलो कित्याक? जाल्यार खंय तरी हे हेवटेन तेवटेन उडक्यो मारताले. करप्शन इतल्या लेवलाचेर वाडलेले हे उडक्यो मारपा खातीर आनी गोंयानूय तेंच चालू आसा. करप्शनूच चालू आसा आनी करप्शना खातीरूच हेवटेन तेवटेन उडक्यो मारप चालू आसा. आनी हें जर करप्शन खंय तरी बंद करतले, हे उडक्यो मारपाचें खंय तरी बंद करपाक जाय, जाल्यार करप्शन फ्री सरकार एक येवपा जाय. आनी तें आम आदमी पार्टीन एक पर्याय म्हणून दाखयला, प्रूव केला. आनी तोच पर्याय जर आमी गोंयान वापरलो, लोकांनी एक चान्स दिलो, जाल्यार आमी दाखोवपाक शकता. जशें क्लिओ बाबान म्हटलें की आपा कडेन फक्त 6%च वोट शेअर उरल्या म्हणून. आमचे कडेन 2 आमदार आयल्या ह्या फावटी. तशें बीजेपी सरकार घडयता पूण बीजेपीचोय वोट शेअर तसो वाडना. बीजेपीचोय वोट शेअर तितलोच आसा. पूण एक पर्याय म्हणून आतां काँग्रेसीक तर लोक मात्तूय पळोवपाना. आनी पॅन गोवा जर खंयची पार्टी जर हेच्या मुखार येतली जाल्यार ती आम आदमी पार्टी म्हणून लोक पर्याय घेतले. दुर्गादास, तुमचं प्रीपोल अलायन्स, आज तुमचे प्रीपोल अलायन्साची परत एक फावट ही जी दशी जाल्या ती पळोवन तुमकां आनी परत धाडस आसा कितें अशें उलोवपाचें? पळयात, जे आमदार गेल्यात हांकां जे टिकेट दिल्ली त्या वेळाचे तांचे अध्यक्ष, तांचे आज सायलेन्स आसा. सडनली आमदार तांचे लागचे मनीस हातूंतले गेल्यात पूण देर इज कंप्लीट सायलेन्स. सो दे हॅव टू कम फर्स्ट अँड आन्सर दीस थिंग दॅट वॉट हॅज हॅपन्ड ऑर एल्स हॅज टू अटॅक एटलीस्ट. नाल्यार अशें कळून येतलें की दीस वॉज एवरीथींग वॉज फिक्स्ड. पूण एक तुका सांगता, हातूंत लोकशाय काबार जायना. कितलेय कोणूय लोकशाय काबार करपाक पळोवं, युनायटेड जर ओपोजिशन जालें, हांव म्हणना की पार्टी अशें की किंवा जर सगळे सेक्युलर फोर्सीस बऱ्या हातून म्हणजे सेक्युलर प्रोग्रेसीव फोर्सीस जर एक जाले जाल्यार निश्चितच सुरेलान सांगलां तशें की बीजेपीक उडोवंक जाता. पूण एक वील पावर जाय आनी सामके एकवटान रावतले, बरोबर रावतले. हे जालां. आज प्रॉब्लम कितें जाला, आज सगळे प्रत्येक जाण आपले इंडिव्हिज्युअल पळोवंक लागल्यात. तुम्ही चॅक करात, काल हांव तांच्या काँग्रेसच्या डेस्क इंचार्जाचो स्टेटमेंट पळयतालो की कोट्यांनी रुपयांचो हे खरें मात चॅक करपाची गरज आसा. कारण जर प्रत्येक जण आपापल्या वैयक्तीक हाका जर चिंतता जाल्यार मतदारांनी चिंतपाची गरज आसा की कॅन्डिडेटाचो कॅरेक्टर बॅकग्राऊंड चॅक करून मतां मारपाची गरज आसा. आनी आज 8 जाण गेले, तातूंतले 5 जाण फर्स्ट टाइम एमएलए. लोकांक कसो कळटलो तो कॅरेक्टर? आज अशी परिस्थिती आसा की जे पक्ष टिकेट दितात तांच्यांनी चिंतून दिवंक जाय. चिंतून दिवंक जाय. मनी इज नॉट एवरीथींग. पयशे आशिल्लेच जर हांकां टिकेट्यो दिता म्हणले जाल्यार ही परिस्थिती अशी. बरें विजय, एक आसा की तांणी डेस्क इंचार्जाचो उल्लेख केला. तुमचे डेस्क इंचार्ज प्रत्येक खेपे आमदार गेले की गार्बेज गेली म्हणटा. निवडून येता त्या मनशाकच जर तुमी वतगीर गार्बेज म्हणपा लागले मागीर कितें करपाचें तुमचें? मागीर कशें जावपाचें? आमी आतां
हांवें ल्हानपणा पासून पॉलिटिक्स पळयल्या तितूनच्या प्रमाणे म्हाका दिसता हो डिफेक्शन हे पयलीं पासून आतांचें नवें न्हू तें. डिफेक्शन आमी पळयलां की एका टायमार 7 मुख्यमंत्री गोंयांत जाल्ले आसा एका टर्माच्या भितर आनी गोंयच्या लोकांनी त्या प्रमाणे चेंजीस केल्ले आसा. आमी पळयलां की अशें की काँग्रेस पार्टीचे सुद्दां 2007 2012 जेन्ना फॅमिली राज जालें लोकांक दिसलें फॅमिली राजाचें आनी आसलें आमी ती चूक मान्य करून घेतली. 2007 लोकांच्या प्रमाणे नवे चेहरे दिवपाक जाय, 2017 नवे चेहरे दिवपाक जाय म्हणून आमी थंयच्यान 9चे आमी 17चेर पावले. आनी ह्या फावटी लोकांचो वेव आसलो की 10 जाण जेन्ना आमचे आमदार गेले तेन्ना डिफेक्शनाचेर हे आसलो म्हणजे तुमचे आमदार येता वयता. सो आमी तेन्ना खुबशे हे केले प्रयत्न केले तेच्या डिफेक्शनाचेर आयले आनी डिफेक्शनाच्या खातीर आमी नवे आमदार दितले म्हणून केले. मात आमची व्हडली चूक भितून ती आमी काल मान्य करून घेतले आनी हांवें सांगलां न्ही तुमी डॅश इंचार्ज कारण डिफेक्शनाक आमी डिफेक्टरांक तांकां घेवंक ना मात जे BJPन डिफेक्टर्स आसले पळय तांकां आमी घेतली ती व्हडली चूक जाली. आनी ते तुमी पळोवंक गेल्यार आमी 2005 जेन्ना दिगंबर कामताक CM केला आमी जेन्ना BJPनसून हांगा येयले थंयच्यान सुद्दां हे जाल्लें आसा आनी थंयच्यानसून ह्या पार्टीची एकदम सकलपाण गेल्ली आसा आनी हांव सगळो ब्लेम हो दिगंबर कामताचेर दिता. तुम्ही फक्त सगळे काढून दिगंबर बाब आणि मायकल बाबाचे घालतात विजय बाब? ना भितून हांवें म्हटलां न्हू आमची खूब चुका भितून आय एक्सेप्टेड आमी एक्सेप्ट केल्या चूक आनी प्रत्येक हेका आमी चूक एक्सेप्ट करीत आसात आनी तेचेर कितें तरी निर्णय जावपाक जाय. ओके गिरीराज कित्याक जाय तुमकां इतले आमदार? आता 33 जाले टोटल, तुमच्याच 28 जाले. सो सगळे जाण म्हणटात की डिफेक्शन बी बरें आहा पण तुमकां मॅन्डेट दिली न्ही लोकांनी. मॅन्डेट फाटली खेपे तरी एक राजांव दिवपाक जातालें की तुमकां स्वताचें एक सरकार जाय आशिल्लें, स्वताची तुगेले बहुमत जाय आशिल्लें. ह्या खेपेक तुमकां मॅन्डेट दिली. मॅन्डेट दिवनी अशें कित्याक गिरीराज? म्हाका दिसता आमी तांकां घेतले कित्याक हाज्या पयलीं ते कित्याक भायर सरूंक सोदता हाजो म्हाका दिसता अभ्यास जावपाक जाय. म्हणजे काँग्रेस हाची जी आज हालत जाल्या दे आर व्हेरी स्लो लर्नर्स. म्हणजे आज विजय बाबान जशें म्हणलें की दिगंबरान पार्टी जेन्नाच्यान जॉयन जाल्या तेन्नाच्यान सोंपयली. म्हणजे तांकां 17 वर्सां लागली की आपल्याच पार्टीन कितें चल्लां आनी आज जेन्ना तो भायर सरता तेन्ना एवरीथींग इज ब्लेम्ड ऑन हिम. किंवा काल हांव पळयतालो म्हणजे डेस्क इन्चार्जीचो हे की कचरो भायर गेलो. अरे तो कचरो म्हणजे आउट ऑफ देम लॉट ऑफ देम वेर ओरिजिनल काँग्रेसीस. सो भायर गेले ते इंट्रोस्पेक्शना पेक्षा आनी प्रॉब्लेम काय आसा न्ही मागीर ते काँग्रेसचो स्पोक्स पर्सन आसूं किंवा काँग्रेसचो सिंपथायझर क्लिओफात बाबा सारको आसूं जेन्ना तो 1 to 11 इज एंगर अगेन्स्ट द BJP म्हणटा पण कन्विनियंटली फॉरगेट्स की इतले सगळे ऑपोजिशन पार्टीजांनी एक सिंगल कॅम्पेन चलयल्ली की BJP ह्या खेपे निवडून हाडूंक जायना. आनी म्हाका दिसता दॅट इटसेल्फ शोज की रियलायझेशन स्वताच्या कॅपेसिटी बद्दल कोणाकूच ना. आतां हांगा जे उलयले म्हणजे आज राजेंद्र बाब खूब पॅशनेटली उलयता पण म्हाका दिसता गोंयच्या जनतेन तांकां कितें उत्तर दिलां हें सगळ्यांक खबर आसा. आज आप उलयता की क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव्ह. आज तुम्ही रुलिंग पार्टीक जे प्रश्न विचारतात आज तुमचे 2 कन्व्हेनर खंय आसात? एल्वीस बाब तुमचो CM कॅन्डिडेट आशिल्लो तो काँग्रेसीन आसा. राहुल मांब्रेन पार्टी बद्दल कितें सांगलें तें सांगलें. दुसरें गोवा फॉरवर्ड म्हाका दिसता शूड व्हेरी क्विकली चेंज देर नेम टू ग्रेटर फातोर्डा पार्टी. कारण फातोर्डा सोडले जाल्यार तांचे खंयच इम्पॅक्ट ना आनी दीस इज अ रियलिटी. वी आर अ नॅशनल पार्टी, दे आर अ नॅशनल पार्टी. कमिंग टू युअर क्वेश्चन की आमकां कितें गरज आशिल्ली सी शेवटाक एक न्ही मनोहर भाईचे बरें फेमस वाक्य आसा की खूबदां तांकां जेन्ना विचारताले की तुमी हाका कित्याक घेतलो ताका कित्याक घेतलो तांणी सांगलें जशी जनता आपल्याक पीठ दितलो आपूण ताजीच चपाती करूंक शकता, आपूण नवें पीठ हाडूंक शकना. आनी म्हाका दिसता जर तुमकां काही लोकां बद्दल प्रॉब्लेम आसा किंवा जर काही रिप्रेझेंटेटिव्हाचेर प्रॉब्लेम आसा म्हाका दिसता ताचें उत्तर जनतेन दिवपाक जाय. आनी 8 इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स इफ दे आर सेईंग की आमकां काँग्रेसींतल्यान भायर सरपाक जाय आनी काँग्रेसींतल्यान कित्याक भायर सरपाक जाय आज तुमकां 2च गजाली सांगता. काँग्रेस ही एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशीप जाल्या जातून 3 पार्टनर आसा सोनिया, राहुल आनी प्रियंका. आज तुम्ही मुद्दाम पळया भारत छोडो यात्रा आज राहुल गांधी ती लीड करता. इन वॉट कॅपॅसिटी? फॉर्मर प्रेसिडेंट. हे जे सायकोफंड सगळे तांच्या फाटल्यान लागल्या
ते कितें म्हणून म्हणजे राहुल गांधी आणि मागीर तुम्ही आमकां डेमोक्रेसीचेर भाशण ओके ऑन दॅट पॉइंट आय गो टू क्लिफात दोन गजाली. काँग्रेसीक तुम्ही ब्लेम करता त्या डिफेक्शना खातीर काय बीजेपीक? कारण एक आर्ग्युमेंट सगळे बाकीचे पक्ष करतात की इट्स अ व्हेरी सिंपल थिंग, आमचे आमदार ते फोडपाक शकनात, काँग्रेसीचेर कित्याक फोडटात का म्हणून. आणि दुसरे वटेच्यान बीजेपी म्हणटा जर ते येतात जाल्यार आमी ना कित्याक म्हणू का म्हणून. See, before that, I will also say a few things about your previous question to me about the state of the Congress party and whether they could come up. I would also say, besides Goa, the Congress party future is in Goa is linked to their performance at the central level. Like immediately now we have Gujarat elections, Himachal elections, and if AAP, which is becoming a challenger, really becomes a challenger, and people in Gujarat or Himachal see them as challenger to the BJP, the central pole of Indian politics, then I would say Congress would collapse even in Goa. So that would happen also at a national level. Now, why they are going? तुम्ही दोष कोणा दिता का म्हणटा हांव, कारण बाकीचे पक्ष म्हणतात की आमचे काय आमदार ते फोडनात, आमचे काय आमदार ते फोडपाक शकनात, काँग्रेसीचेच कित्याक फोडटात. बीजेपी म्हणटा येता जाल्यार आमकां कित्याक ना, आमी कित्याक ना म्हणपाचें. See, somehow the people who have got elected feel that they can't get power. One. Number two, they also feel that party can't get us elected. If we want to get elected, we will get elected on our own. So this is the sense among the people who have defected. Now, this is despite that from the last time 10, 7 have lost. Only 3 have got elected. Babush, Jennifer, and Nilkant. 3 have got elected. Still, they feel that we can't do anything more. We can't do anything more decide on being in opposition. We have to be on the side of power. Now, why it is happening only to the Congress party? See, Congress is a mass-based party. Right now, Congress is in the dumps. And as far as BJP is concerned, BJP wants to challenge the national party, whatever it may be, whether it is AAP, TMC, KCR in Telangana, is not an alternative to the Congress party. It is only Congress currently, which is an alternative, which could become an alternative. It is not an alternative as on now. But so I would say it is Congress which they see as a challenge. And why only Congress? See, I somehow feel, and that was my first view on the first day when this happened. Why it had to happen today? Somehow I believe that Bharat Jodo Yatra, whatever it has happened, whatever it is, for whatever it is worth, is getting some direction. Some direction it is getting, at least in the south. And this was done, one of the motives for the optics. It disrupted the traction. ओके राजन बाब, ते आतां सरळ म्हणटात की तुम्ही पर्याय कशे जातले, तुमकां कितली मतां पडली, तुमकां कितलो वोट शेअर मेळ्ळो, तुमचे कितले आमदार जिखले आनी उमेदवार जिखले हें लोकांनी दाखोवन दिलां. सो तुमी फक्त उलयतात, तुमगे ग्राउंडार कितें आसा हो तांचो प्रश्न. आमगेले वोट शेअर 8%. इतलो वोट शेअर कोणाकच मेळ्ळो नाशिल्लो आज पर्यंत. पयली इलेक्शनाक बीजेपीक पयली इलेक्शनाक 1.5% मेळ्ळो, काँग्रेसीक 0 आयिल्ले. आपाक कितले आयिल्ले खबर आहा तुमकां? 4 काय 5% कितले आयिल्ले पयली इलेक्शनाक. कोणाकच इतले येवना. एका रिजनल पार्टी येता 10% अर्जीक आयलो, पूण रिजनल पार्टी आमी पळयल्या की प्रत्येक पयली एग्जाम हातूंत भितर तांचो पीक आसता, ताजे नंतर डावन जायत वता. गोवा फॉरवर्डान पयल्लें आसा. इट इज ऑलवेज लायक दॅट. कित्याक रिजनल म्हणटा हार्टाचे इशू घेवंक शकतात, नॅशनल पार्टी हार्टाचे इशू घेवंक शकनात, कित्याक इट इज अ नॅशनल पार्टी. सो अशें सदांच जाल्लें आसा की रिजनल पार्टी पयली इलेक्शनाक बरें करतात, मागीर ड्रूप डावन जायत वता. आमी 8% घेतलां, ते सगळ्यांच्याहून हायेस्ट आसा आज पर्यंतचे. आनी इतल्यो पार्टी जाल्ल्यो आसतना बीजेपी वेळार फक्त 2च पार्टी आशिल्ल्यो. दुसरें आमी कमिटेड आसा म्हण तें कळटा. आमी जशें टायम वतलो तसो कळटलो. तुम्ही म्हणटात की तुमचें फावंडेशन तुम्ही दाखोवन दिलां. आमचें फावंडेशन दाखोवन दिलां. आमी उलयता ते सगळे सेम आसा, केन्ना बदलले ना. ओके, दुर्गादास, यू वॉन्ट टू मेक अ पॉइंट? आय डोंट एग्री विथ राजन बाबान सांगलें की रिजनल पार्टींक
दुसऱ्या इलेक्शनान सकल जायत वता मे बी इलेक्शनान अप एंड डावन आसता पूण आज जर तुमी पळयात देशान जर नॅशनल पार्टीचा परत जर कोण चॅलेंज दिता बीजेपीक तूं स्टेट वायज काडून पळय जाल्यार रिजनल पक्ष आसात सो एखादे इलेक्शन जर मातशे सकल आयले किंवा देंवले इट डजंट मीन दॅट द रिजनल पार्टी इज ओवर ऑर फिनिश्ड सो दिस इज कंप्लीट वी कॅनॉट टेक इट बट एक गजाल तुम्ही मान्य करतात की आज स्टेट वायड इम्पॅक्ट करपाची कॅपॅसिटी खंयच्याच रिजनल पार्टी भितर गोंयांत उरिल्ली ना कित्याक ना आसा वी हॅव वेल मोर टायम 4.5 वर्सां उरल्यात इट्स अ लॉंग टायम इन पॉलिटिक्स आमी काल आज दाखोवन दिला मडगांवां हाऊ वी कॅन फायट द रुलींग डिस्पेन्सेशन तू म्हणटा बिल्ड करपाक खूप टायम आसा आज डिफेक्शनां अशी येवन पावल्यात की देवाक हाडटात फुटचे ना म्हणून देवा कडेन शपथ घेतली आतां कोणे लीड करून घेतली जे फुटिल्ले आमदारान आनी आतां फुटतकच परते देवाक घेवन जस्टिफाय करता की देवान आपल्याक सांगलें फूट म्हणून अरे कितें आतां हे व्हॉट इज दीस सुरेल तांचो एकच आर्ग्युमेंट आसा बीजेपी की तुमगेले परफॉर्मन्स पळयला सो मागीर तुमी आनी एक सामके दोन आमदाराचे खुस्तार येदी व्हडले बात कित्याक मारतात ते दोन आमदार तांकां असेंब्लीन दाखयता न्ही ते कितें करपाक शकता ते आनी आमी करून दाखयलां दुसरी गजाल गिरिराज बाबान म्हटलें की आमचे दोन कन्व्हेनर पयलींचे खंय आसा काय म्हणून म्हणजे तो म्हणटा ते डिफेक्ट जाल्या म्हणून पूण ते खंय आमदार नाशिल्ले तांकां कोणी विकते घेवना ते आपल्या स्व खुशीन दुसऱ्या कडेन गेल्या और आमकां सोडून गेल्या तांच्या बऱ्या खातीर गेल्या खंयच तांकां कोणी पयशे दिवन बाबा आमचे कडेन यो अशें म्हणूना जावं तांकां अशेंय दिसूना की बाबा हांगा सारकें जायना म्हणून ते थंय गेल्या आमी एक मुद्दो न्ही लक्षांत घेवपा जाय की लास्ट टायम 2019 जेन्ना 10 काँग्रेसीचे आमदार तेवटेन गेले आनी आतां हे 8 आमदार तेवटेन गेल्या तेन्ना तेंच्यांनी कारण कितें दिलां की आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन मतदारसंघान उदरगत जायना म्हाका गिरिराजाक होच प्रश्न विचारपा जाय म्हणजे तुमचो सीएम हो पुराय गोंयचो सीएम न्ही फक्त ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी बीजेपीचे आमदार आसात थंयच उदरगतीची कामां करता म्हळ्यार तुमचो सीएम तुमचें सरकार खंय तरी फेलियर आसा आनी त्या खातीर लास्ट टायम सुद्दां आनी ह्या टायम सुद्दां ते म्हणटा की आमकां डेव्हलपमेंट आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जावपा जाय म्हणून आमी बीजेपीन गेले जर जाय जाल्यार सत्तेच्या वटेच्यान रावपाक जाय दुसरी पॉयंटूय आसा प्रूव्ह जाल्लो पॉयंट आहा गेल्ले फाटी 10 आदी 2 एमजीचे गेल्ले तातूंतले फक्त 3 जाण आयले तरी आसतना राजन बाब ह्या खेपेक जे 8 गेल्यात तातूंतले 3 जाणांच्या मतदारसंघा भितर डिफेक्टरा खरयला लोकांनी तरी आसतना ते 3 मतदारसंघा भितर आमदार परत फुटल्यात विजय यू वॉन्ट टू मेक अ पॉयंट या पहिले हांव गिरिराजाचें सांगता की जेन्ना तेणी म्हटलें की विजय सरदेसाय हो फातोर्ड्या पुरतो म्हाका दिसना कित्याक आमी ल्हाना पासून विजयाक पळयला की विजयान ज्या प्रमाणे स्टुडंट्सांसून काम केलां आनी ज्या प्रमाणे तेचे पॉलिटिकल आनी आयज आमी असेंब्लीन पळयता तेचे परफॉर्मन्स आहा दुसरें म्हणटा कितें तो विजयाक म्हणजे तुमकां जाय तेन्ना तुमी विजयाक घेवन तुमी सरकार फॉर्म करूं शकतात काय तेन्ना तो विजय बरो आसलो आतां 2005ची गजाल पळोवंक गेल्यार जेन्ना दिगंबर कामत पांडुरंग मडकयकर आनी बाकीचे जे 5 जाण फुटले तेन्ना तुमी म्हटल्यार तुजी तत्वां कितें गेली म्हणून आनी सेम तुमी आतां परत घेता तेन्ना आनी मनोहरबाईचें ज्यांनी नांव घेतलें ते मनोहरबाईनूच सांगलें की आपल्याक जेन्ना हट जाला हो सगळ्यान व्हडलो हट जेन्ना दिगंबरान आपल्याक जेन्ना हे केला म्हणून आतां तुमची बीजेपीची तत्वां कितें म्हणजे तुमी राजकारण करपाक कितेंय करू शकतात ओके लेट गिरिराज वेलकम टू या गिरिराज लेट हिम रिस्पॉन्ड एंड देन वेलकम टू या म्हाका बरें दिसलें विजय म्हणजे काँग्रेसच्या आनी विजया बद्दल इतले मायेन उलयले म्हाका दिसता इतली माया जर इलेक्शनच्या पयलीं दाखयल्ली न्हय ताका ज्या तरेन ट्रीट केलो आनी हांव सदांच उदाहरण दिता ते जगदीश भोबेचे ताका शेवट पर्यंत टिकेट दिली ना ती दिली ना विजयान ताजो मॅनिफेस्टोय रिलीज केलो लास्टाक तो म्हाका दिसता लढलो आनी कोणाचेर आनी दुसरें म्हाका दिसता तो मागीर विजय आसूं किंवा काँग्रेस आसूं आमकां आयडियोलॉजीचेर लेक्चर दिल्लें नाका म्हणजे काँग्रेस आसूं मागीर राजीव काँग्रेस मागीर काँग्रेस देर क्वेश्चन इज की तत्वांचो जो आर्ग्युमेंट आसा तो एकूच लिडर आनी एकूच विजय लिडर आनी जेन्ना 3 आमदार येयले तिनूय आमदारांक मिनिस्ट्री दिली कॉर्पोरेशन दिवना ताका घेवन गेलो तो वांगडा गिराज पॉयंट इज तत्वांचो आर्ग्युमेंट जो आसा तो सोयी प्रमाणे मागीर फिरोवप जाता नाही म्हाका दिसता आमी जर मागीर डिफेक्शना कडेन पळयतले प्रत्येक एंगलान पळोवचें पडटलें म्हणजे आतांच दुर्गादासान म्हणलें की आमी
कितें फायट ती मडगांवान दाखयली, जे डिफेक्ट जाले ते कशे डिफेक्ट जाले, काय ती तत्वां, आनी जेन्ना MLA BJP कडेन येता तेन्ना आमी फॉल हे करतले. म्हणजे हो कसो आसा न्ही की हांव आवट जालो की रडी म्हणून जे आमी खेळून बॅट उडयताले पळय, दुर्गादास बी तसली गेम खेळटा. सो म्हाका इतलेंच सांगपाचें दिसता की इवन तेजे सुरेलान विचारले डेव्हलपमेंट खंय जाता आनी ना. म्हाका पयलो हांव परत सांगता की BJPक जॉईन जावच्या पेक्षा काँग्रेसीक कित्याक ते सोडूंक सोदता, कारण 2022 तुम्ही आमी 2000 सांगतात गिरिराज मतदारसंघात विकास जावपा जाय. 2019 जेन्ना आमी डिफेक्शनां जी जाली BJPन, 2022 तुमच्या सगळ्या पक्षांनी, हांगा उपस्थित आशिल्ल्या सगळ्या पक्षांनी डिफेक्शन वॉज मेड द मेजर इशू. आणि इतले आसून वी हॅव गॉन बॅक टू द पीपल अँड सेड दॅट वेन एवर वी हॅव रिक्वायर्ड to take somebody to strengthen our government, we have done it. आणि people have given us a clear mandate. आज जर तुम्ही mandate जर आमकां मेळुना म्हणटा जाल्यार म्हाका दिसता तरी तुमकां तुमच्या एक्स सीएमान सांगला की एक्स सीएमान सांगला तितलेच तुमचे वोट शेअर आहा आणि वोट हे पळयता तुम्ही जिखल्यात फक्त कित्याक की आमचे वोट तुमचे वोट डिवायड जाले. आम आदमी पार्टी मागीर TMC आनी कोणाक RG कडल्यान, नाल्यार तुमकां लोकांनी मॅन्डेट एक्चुअली दिवंक ना, नाल्यार तुम्ही कॅल्क्युलेशन काडून पळया. कॅल्क्युलेशन पडल्यार काँग्रेसाकूच दिल्या. तुम्ही फुडें फ्युचरान भियाता, एक मिनिट तुम्ही फ्युचरान भियाता. Absolutely civil, not disturbing anybody. पण म्हाका दिसता काँग्रेस has not accorded me the same. काँग्रेस पार्टी 137 years old. तुम्ही ताका सोबोवपाक शकना. ती फाल्यां सगळ्यात वयर सरतली. विजय 1 minute. दुर्गादास मेक युअर पॉइंट एंड आय विल गो टू राजन बाब. बाब मनोहर भाईचे गिरिराजान सांगले म्हाका जाता की हांव काल काय पयर एक इंटरव्यू पळयतालो ओल्ड, म्हाका तुवें घेतिल्लो तो डिफेन्स मिनिस्टर आसतना. आतां नंतर सांगिल्लें की दिगंबर कामतीक आमी केन्नाच घेवचा ना तुज्या इंटरव्यून, पूण आपल्या मनांत हर्टफुल. आतां कदाचित जे काल आज मडगांवां घडले म्युनिसिपालिटीच्या चेअरपर्सन इलेक्शनाक, कदाचित ज्यांच्यानी कॉन्शियस वोट मारलो तांकां खंय तरी बाब मनोहर स्वप्न ना आयला आसतलो बाबा तुम्ही सारखे रावा. गिरिराज म्हणटा कितें, आमदार जर फुटले तो म्हणटा आमदार विकती घेतले, तो म्हणटा तुम्ही कावन्सिलर विकती घेतले का? आमी विकते घेवना, आमी विकते घेवना. तांचे कावन्सिलर तांचे बरोबर आयले, तांचे बरोबर गेले, तांचे बरोबर आयले, तांचे बरोबर गेले. कॉन्शियस वोट मारला, कॉन्शियस वोट फुटून वचूना कोण, आमकां जॉईन जावना कोण येवन. ओके, कावन्सिलाच्या पदान म्हाका दिसता पंचायती सुद्धा विकते घेवपाक लागले. ओके, तुम्ही पयला आसतले. क्लासीक एक्झाम्पल, आय एम नॉट आपाक हे म्हणना हांव, आपाचो कुमार जोयेचो कॅन्डिडेट, पार्टीक दोश दिना हांगा. कुमार जोयेचो कॅन्डिडेट हाका निवडून येता पंचायतीक, तो वता चीफ मिनिस्टर फोटो काडटा, चीफ म्हणटा आमचो कॅन्डिडेट. अरे कितें जाता हे? एकूच क्विक पॉइंट, हांव फोंड्या एका पंचाच्या घरा बशिल्लो विश करपाक, ताका स्थानीक आमदाराचो फोन येता, माटो घाला बॅनर लायला, हार दवरला तुका, यो सीएम. आतां तो काँग्रेसचो ब्लॉक प्रेसिडेंट, ताका तुमी फोन करता. बरें, राजन व्हॉट पॉइंट यू वॉन्टेड टू मेक? म्हजो पॉइंट म्हळ्यार डिफेक्शन आमी म्हणटा न्ही ते दोन तरेचे आहात. एक म्हळ्यार रिजायन जाता आनी परती वोटरां फेस करता, आनी दुसरी म्हणल्यार कितें रिजायन जायना आनी वोटरां फेस करनासतना कंटिन्यू करता आमदारकी, होलसेल आसूं कशी आसूं. परत रिटेल म्हणटा पळय तो TMCन केल्लो आसा, परत इलेक्टोरला मेळ वचना. त्या लोकांतले 12 जण असे फुटिल्ले गेल्ले तातूंतले 9 पडयली लोकांनी, 3च आयले. म्हणटा 75 पडले. म्हणटा की डेव्हलपमेंटा लागून ते वतात, हे चुकीचे आसा. ओके, आणि आता हाडी डेव्हलपमेंट म्हणले जाल्यार हांव सांगता की डिफेक्शन हे न्यू रिजनल पार्टी जे सेंट्रल आमचे पार्टी म्हणटा पळय आप आणि TMC यांच्यानी डिफेक्शन पयलीं केला. जेन्ना त्या पार्टीन जी पार्टी हांगा लॉन्च जाल्या पळय तेन्नाच्यान तुमी इलेक्शना पयलीं जाल म्हणटा तुमी. हय, तेंच्यांनी डिफेक्शन, कारण तेंच्यांनी इम्पोर्ट करपाक लागले न्हू. आमचो रिजीन फालेरो आनी कोण आतां तुमी आपाचे पळया न्यू फेसीस दिवंक ना तेंच्यांनी. I think what our Rajan Bab was saying is right. That when what has happened is also defection. Is defection. But there is a legal fiction that there is the merger which saves disqualification. Is a legal fiction. Whereby they are not disqualified. Correct. In regular parlance, it is a defection. But the people do not stand disqualified by virtue of this legal fiction of merger.
एक बिफोर आय गो टू आय टेक द पॅनल ऑन अ फायनल राउंड म्हाका ह्या मुद्द्याचेर जाय. युनायटेड ओपोजिशन म्हण क्लियोफात बाब सगळे जाण उलयतात. डू यू रियली बिलीव that number one, united opposition is a reality, number two, whether it is a possibility, number three, whether it is realistic, whether they can just come together and arithmetically they can win? According to me, yeah, pre-poll, no such thing is possible. As I look at it, AAP and Congress can never come together. I look at it, TMC and Congress cannot come together. Somehow they are all competing for the second place. Nobody is competing for the first place. And when everybody competes for the second place, this is bound to happen. So pre-election, it is not possible to come together. Post-election, if numbers by chance post-election is a compulsion. Yes, no, not by compulsion. If by chance the numbers work out like Deve Gowda time, yeah, or I.K. Gujral time, something like that could happen. But pre-election, this is not possible. Not possible. राजन बाब, तुम्ही हे मान्य करता की तुम्ही सगळेजण उलयता खरे सगळे, पण तुम्ही म्हणतात की आपुणच हांवच आमचोच पक्ष आमचोच लिडर, मागीर दिस इज नॉट पॉसिबल न्ही. अशें कांय ना, प्रत्येकाच्यो स्ट्रेंग्थ्स आसात. काय तुमकां युनायटेड ओपोजिशन जाय, उलोवणी जावपाक जाय. उलोवणीच राजन बाब, तुमकां युनायटेड ओपोजिशन ह्या संकल्पनेचेर विश्वास तरी आसा काय तुमकां दिसता की नाच म्हणून? उलोवणी जावपाक स्टार्ट जावपाक जाय न्ही. उलोवणी स्टार्टच जावना आनी स्टार्ट करपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची? स्टार्ट करपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची? ओपोजिशनाचो रोल काँग्रेस करता आणि हे बाकीच्या पार्टी इलेक्शनाच्या टायमार येतात तेन्ना प्रीपोल अलायन्स करपाचे काय कितें? ओके, वेलकम टू यू. दुर्गादास, तुम्ही आता एक प्रीपोल अलायन्स केली, त्या प्रीपोल अलायन्साचे कितें जालें ते तुम्ही पळयलें. आता तुका युनायटेड ओपोजिशन मी म्हणटा त्या कॉन्सेप्टा कडेन आर यू टॉईंग विथ दॅट आयडिया, ऑर यू फील दॅट रायट नाव इट इज नॉन काँग्रेस नॉन बीजेपी अलायन्स? पळयात, एक म्हणल्यार इलेक्शनाक 4.5 वर्सां आसा. हय, पण आता सुरू करपाक कंप्लीट इयर रायट. 4.5 वर्सां उरल्यात. रायट नाव इज टू ब्रिंग आउट द रॉंग डुईंग्स ऑफ द गव्हर्मेंट. एका वडल्यान पक्ष संघटना बांदूंक जाय, ते बरें आहा, ते करूंकूच जाय. पूण दुसरे वटेन सरकाराचे रॉंग डुईंग्स, सरकाराचे दोळे उगडप, खंय चुकता ते सरकाराक दाखोवन दिवप, कोर्स करेक्शन करप, ही एक गजाल आसा. विथ रिगार्ड्स टू युनायटेड ओपोजिशन इलेक्शन, हे जेन्ना इलेक्शन लागीं येता, म्हणजे 100 म्हयने आसता किंवा देन हाऊ थिंग्स इवॉल्व, बिकॉज नाव पॉलिटिक्स इज डायनॅमीक, एनीथींग कॅन हॅपन. पयर राती 11 वरां मेरेन बाब दिगंबर कामत आमच्या बरोबर बसून चेअरपर्सनाच्या इलेक्शनाची तयारी करतालो. आनी तेन्ना आमचो राजू माल्ल्याचो कावन्सिलर रवींद्र नायक, ताणें ताका विचारलें अशी न्यूज आहा की तूं वचूंक शकता, तूं डिफेक्ट जावंक शकता म्हणून. 17 वर्सांचो आवाज चालू आहा मागलो, कोण करता काम? अरे सकाळी उठून ब्रश च्या घेता म्हणल्यार ब्रेकिंग न्यूज डिफेक्ट जालो. सो पॉलिटिक्स इज डायनॅमीक. पूण आमी इतलें डायनॅमिझम म्हाका दिसता गोंयकाराक नाका. सुरेल, तुमचो पक्ष कसो पळयता? कारण तुम्ही एक भुमिका घेतल्या, एकला चलो रे, तुम्ही त्याच भुमिकेचेर आसा आपल्या, काय तुमकां दिसता विथ दिस कायंड ऑफ पॉलिटिक्स दॅट इज बींग प्लेड नाव उलोवणी तरी सुरू जावपाक जाय? राजन बाबान एक बरो शब्द वापरलो, उलोवणी तरी सुरू जावपाक जाय. डायलॉग शूड हॅपन अँड कंटिन्यू म्हणून. ना, उलोवणी सुरू जावपाक म्हाका दिसना, कारण 4.5 वर्सां उरल्या. 4.5 वर्सान कितल्योश्योच व्हंकल्यो हांगासरल्यान वतल्यो आनी कितल्योश्योच नव्यो व्हंकल्योय बीन येतल्यो. सो ते आतां उलोवणी करून बरी व्हंकल जर येता जाल्यार तिका कुशीक दवरून कांय अर्थ ना. आनी जी व्हंकल आसा ती जर फाल्यां दुसरे कडेन खंय तरी वता, हांगा रावत ना, जाल्यारूय कांय फायदो ना. सो म्हाका दिसना खूब बेगीन जातलें हें 4.5 वर्सां. No, I'm asking as a concept, do you feel the opposition needs to unite or you should continue the way you are continuing? म्हाका तरी दिसता की गोंयकारांनी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी निवडून हाडपा जाय, जे स्टेबल गव्हर्मेंट दितले आनी उदरगतीची कामां करतले. आमी जर हेवटेन तेवटेन जर थोड्योश्यो तडजोडी जर केल्यो जाल्यार तेच मागीर परत डिफेक्शनाचे भूत तकलेर बसून ते दुसरे कडेन फुट्टले, हे तेवटेन वतले, तेवटेन उडी मारतले. हें जावपाक जायना. एक प्रॉपर सारकें मॅन्डेट आशिल्लें बरें सरकार, निवळ सरकार गोंयकारांनी हाडपाक जाय. एक सगळ्यात इम्पॉर्टंट इशू काडपाक जाय. तानावडेन म्हणलें की आपल्या पयलीं कळिल्लें जाल्यार आपूण ओपोज करता आशिल्लो. हाजो अर्थ गोंयचेर हे सगळे दिल्ली हे करता. ओके, ते विचारया आमी. तुम्ही तेच करता, दिल्लीच्यान येता. लोकल युनिट नाशिल्ले, लोकल प्रेसिडेंट नाशिल्लो,
डेरेक ओब्रायन डिसिजनां घेतालो मोहित आमची नवी पार्टी जरी तुमकां लत दिसूंक जाय उलोवपाक. विजय तुम्ही सांगा म्हाका ते म्हणटात की व्हडले भावान किती फुडले पावल मारपा जाय अशी जर आसा तुमकां दिसता युनायटेड ओपोजिशनाची गरज आसा काय ना? हांव म्हणटा की युनायटेड ओपोजिशनाची गरज आसा आतांच्या तरेन आसा आनी ती उलोवणी म्हटल्या पळय दोतोरान जावं दुर्गादास कामतान हांव एग्री करता. कारण उलोवणी जावपाक जाय जाल्यार आतां करपाक जाय, 4.5 वर्साच्या पयलीं करपाक जाय. इलेक्शनाक न्हू. आमची काँग्रेस पार्टी जेन्ना आमचे जेन्ना आमदार सगळे गेले आसतना सुद्दां एकूच आमदार आमचो दिगंबर कामत आसतना सुद्दां आमी सगळे रस्त्यार येवन आमच्या युथ काँग्रेस ऑफिस बेरांनी येवन ओपोज केला. कितें जे इश्यू आहा ते फक्त काँग्रेस पार्टीन घेतल्या. आनी तुमी इलेक्शनाक येताले जेन्ना अशें म्हटलें की नवी व्हंकल येता म्हणून व्हंकल तुमी येता तेन्ना हें करतात तिका तेन्ना तुमी न्हेसोवंक लागतात. आमी न्हू. आनी तेंचे जेन्ना 2017 पळोवंक गेला आमचे आमदार पडल्या पळय 2017 थोड्या मार्जिनान पडले. इवन संकल्प आमोणकर धरा हांगा धरा पडल्या तेन्ना तेंचे आमदार खंयचे आसले? काँग्रेसीनचेच घेतले लोक तेंच्यांनी. विचारा मागीर तेंच्यांनी सोडून गेले. सो उलोवणी म्हणटा पळय ती आतां जावंक जाय मागीर न्हू. कित्याक सरकाराचो जर आवाज करतले जाल्यार आतां करपाक जाय, इलेक्शनाक न्हू. 6 म्हयन्याक म्हाका ही सिटां दिया म्हणून जावचें ना तशें. गिरायक आतां फायनल 33 पावली तुमी 34-35 करपाचे तरी प्रयत्न करपाना मरे. म्हाका दिसता म्हणून क्लियरली विचारता पयलीं म्हाका 2-3 गजाली फक्त रिस्पॉन्ड करपाक जाय की जशें आज काँग्रेसीन म्हणटा की आमी इतली ओल्ड पार्टी म्हणजे काँग्रेसीची हालत म्हाका दिसता हाजे वयल्यान कळटा की तांकां लिडर ऑफ ऑपोजिशन मायकल लोबोक करचो पडिल्लो आनी तांचो जो अध्यक्ष आसा तो पार्टी केन्ना जॉईन जाला तो सुद्दां म्हाका दिसता काँग्रेसीकूच खबर ना. मे बी डिसेंबर 2021 आनी ताका पार्टी अध्यक्ष केलो. तुमकां सीएम जाय पडले, डेप्युटी सीएम जावचे जाय पडले तुमकां सरकार. आमकां तुमी सांगूंक शकना 137 इयर ओल्ड पार्टी आमकां तुमी कांयच म्हणूंक शकना. आमचे आमदार गेले सुद्दां जाल्यार आमचे आमदार आमच्या वांगडा लोक आसात. तुमची तुमी वोट शेअरिंग पयलीं करा. तुम्ही भियाल्यात म्हणून तुमकां लोक दुसरे जाय. एकूय शब्द काँग्रेस उलयतना काडून नाशिल्लो. बट म्हाका दिसता म्हणजे बेजीक तांची कटसी तांकां नाय हाचे वयल्यान दिसून येता. आतां दुर्गादासान बरें पॅशनेटली म्हणलें की दिगंबर आमच्या बरोबर 11 पर्यंत बशिल्लो, दुसऱ्या दिसा शिफ्ट जालो. म्हाका दिसता 2017 विजयान तेच केल्लें की आपूण बीजेपीन वचचो ना, आपले फूल इलेक्शन बीजेपीच्या लढ्यातून आनी मागीर वचून बीजेपी जॉईन जालो. सो म्हाका दिसता हांव डिफेक्शनाचेर हांव एकूच सांगता विजय सर तूं भाईचो एक इंटरव्यू कोट करता. हांव तुका विजयाचे 10 स्टेटमेंट दाखयता की हांव बीजेपीर वचचो ना म्हणून. नाही आज कशें आसा तुवें भाईक इन्वोक केलो हांवें करूना तुका राजकारणान सगळ्याकीन व्हडले दुःख म्हणटा ते बींग अनवॉन्टेड जे आज विजयाचे जाला. आनी म्हाका दिसता सीएमान सांगला हांव परत ताणें भाई बद्दल उद्गार काडले, भाजपा बद्दल उद्गार काडले. आय वॉज व्हेरी सिव्हिल कळ्ळें न्ही. पण तांकां कशें जालां तांकां फक्त आवाज केलो म्हणजे सत्य जायना. हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की आज पावसकर म्हणा तुम्ही तो आजगांवकर म्हणा फक्त तांकां यूज करा. म्हणजे आमदाराक तुम्ही सुसायड करपाक लायता. होलसेल लूटमार. दुर्गादास या गिरी कंप्लीट युअर पॉइंट. म्हाका ह्या गजालींचेर रिस्पॉन्ड करपाचो ना. पण आज जो सेंट्रल इशू ऑपोजिशनाचो आशिल्लो कळ्ळें न्ही. कारण हाची व्यर्थ बडबड म्हाका रिस्पॉन्ड सुद्दां करपाचें ना. बिकॉज एज आय सेड टुडे गोवा फॉरवर्ड इज इररेलेवंट. सेम इज विथ विजय एंड दुर्गादास. बट आज जे ऑपोजिशन युनिटीची जी गजाल जाता दॅट इट सेल्फ शोज की बीजेपी इज इन अ पोल पोझिशन. दुसरे आज सुरेल म्हणटा की पार्टी शूड गेट अ क्लियर मॅन्डेट
म्हाका दिसता 2022 पीपल हॅव स्पोकन व्हेरी क्लियरली. बीजेपी क्लियर मॅन्डेट आसा आनी आमी सरकार बऱ्या तरेन दितले हे हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां. ओके हांव समजूंक शकता आपल्या टायमार दुर्गादास विजय वेळ सारको सोंपला. क्लियोफास बाब, sometimes I think you are sitting there and nicely enjoying this. I think you knew that this debate would be so heated. Probably you chose to be in Margaon because of that. But no, Vijay, I'm completely out of time. 10 seconds. म्हाका दिसता जे तरेन क्लियोफास बाबान म्हाका दिसता 17 ज्या वेळार आमी तेन्ना सरकार केल्ले सारकें आमकां धारेर सामकें आमकां हँग केल्ले. आय वूड लायक टू सी हिम हँगिंग इवन द मारगांव MLA नाव. मारगांव MLA म्हाका 10 सेकंड 10 सेकंड हितून प्रॉब्लेम कितें जाला, हेंचे प्रॉब्लेम जाला की फक्त विजयाक आतां कसो हाडू ते चिंततात दिसता. हे बरें कारण तो काँग्रेसीचे कांयच उलयना. हांव कित्याक उलयना, हांव खरें तें उलयता, हांव खरें तें उलयता. I'm completely out of time. काकूट सगळ्यांच्या वयच्यान हांव काकूट कोणाचेच completely out of time. आमच्याकडे 3 आमदार आहा पळय ते 33 आमदारा भशेन आहा. सोपोवपाक 3 आमदार आहा पळय ते तुमकां दाखयतले. ते 3 आमदार तुमकां दाखयतले. ते 3 आमदार तुमकां दाखयतले कितें ते. डिबेट सोपोवपासून तुम्ही म्हाका टायम दवरला. हांव इतल्याचेर थांबता. पळयत रावात. पुन्हा नमस्कार.